सगळ्यात पयली चैतन्य प्रतिष्ठान हांच्या खातीर एक नेटान ताळी वाजयात. गेली 10 वर्सां कंटिन्युअसली न चुकता गोंयांतल्यान राखीव सैनिकांसाठी बॉर्डरीचेर ते धाडटात आनी हे धाडपा खातीर इनिशिएटीव श्री राजेंद्र भाई आर्लेकर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल ते सातत्यान धाडटाले. म्हाका दिसता फाटलीं 2 वर्सां तांकां स्वता राखी बांदपाक मेळप हें तेंचें भाग्य आसा. हिमाचल प्रदेशान आसल्या कारणान तेंच्यांनी स्वता राखी वचून सैनिकांक बांदपाचें भाग्य तांकां मेळ्ळें. खरें म्हणजे आमच्या भुरग्यांचें भाग्य आसा की आमकां सैनिकांक राखी धाडपाक चैतन्य प्रतिष्ठानान एक संदी दिली. चैतन्य प्रतिष्ठान वेगवेगळी कामां स्पेशल भुरग्यां खातीर हायस्कूल चलोवपाचें काम ते उसगांव हांगासर करता. सातत्यान अशाच पद्दतीची वेगवेगळी कामां चैतन्य प्रतिष्ठानच्या वतीन गोंयांत सातत्यान घडटा. खूब बरें दिसता की ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान परत एकदां म्हणजे आमी देश प्रेम जागोवपाचें काम म्हणजे हांव अशें म्हणना की भुरग्यांच्या मदीं परत एकदां जी चैतन्य निर्माण करपाचें काम हें चैतन्य प्रतिष्ठानाच्या वतीन करता. तांच्या कामाक हांव शुभेच्छा दितां